सभापती वेंचणुकेक चढला रंग. सत्ताधारी भाजपा वतीन राजेश पाटणेकार जाल्यार विरोधकांचो उमेदवार काँग्रेसीचो प्रतापसिंग राणे. सोनसड्यावेल्या कोयरा कडेन वचपाक लोकां बरोबर पत्रकारांकूय मनाय. पालिका संचालनालयाचो फतवो. कुडतरीकारांनी आडायले कोयराचे ट्रक. उजो पालोवपी दळाच्या एका कर्मचाऱ्याक व्हेलो हॉस्पिटलांत. बाबुशाक अटकपूर्व जामीन मंजूर. कॅसिनो प्रकरणात विनयभंगाची जाल्ली कागाळ. मात बलात्काराची केस जाली सुरू. दोन्ही प्रकरणां सोमारा आयलीं सत्र न्यायालयांत. कॅसिनो हटाव मोहिमेत राजकारण्यांनी हस्तक्षेप करचो न्हय. पणजेतले कॅसिनो ही गोंयकारांची समस्या. तिचे निवारण लोकां मार्फतूच जावचें. रायझिंग गोवाची मागणी. नमस्कार, तुम पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आनी हांव रवींद्र नायक. आतां खबरो विस्तारान पळोवया. विधानसभेतलो म्हालगडो काँग्रेस आमदार प्रतापसिंग राणेन सभापतीचे वेंचणुके खातीर फॉर्म भरत सावन सगळ्यांचीच उमळशीक वाडल्या. कारण फाटल्या 48 वर्सांनी तो एक्कय वेंचणूक हरिल्लो ना. दुसरे वटेन भाजपाच्या राजेश पाटणेकारांनी सभापती पदा खातीर फॉर्म भरला. ते म्हणटात आमचे कडेन 23 आमदार आसात. मंगळारा एका दिसाच्या अधिवेशनात सभापतीची वेंचणूक जातली. ते खातीर दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकारान उबे रावचें अशें भाजपा आनी गोवा फॉरवर्डाचे बसकेंत थारलें. ते प्रमाण फॉर्मय भरलो. उपरांत दोनूय पक्षांचे फुडारी प्रसार माध्यमां कडेन उलयले. खात्री आसा आमची स्ट्रेंथ जी आसा एट प्रेझेंट भारतीय जनता पार्टीचे 17, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी इंडिपेंडंट 3 अशें मेळून 23ची स्ट्रेंथ विधानसभेतली आमच्या बरोबर आसा. पूर्ण बहुमत आमच्या कडेन आसा. बाब राजेश पाटणेकर फाल्यां जे इलेक्शन आसा 11:30 वरांचेर डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीचो स्पीकर म्हणून राजेश पाटणेकर हे जिखून येतात. सुदीन ढवळीकरांचो सपोर्ट आहा तुमचो? सुदीन ढवळीकरान सरकाराचो सपोर्ट अजून काडूंक ना असो म्हटला तेणी. त्या खातीर तो ताका प्रश्न विचारपाचो. इंडिपेंडंट मिसींग कोण दिसना इंडिपेंडंट म्हणजे इंडिपेंडंट म्हणजे कितें जालें सांगता तुका. रोहनाचो ताचो कितें तरी प्रॉब्लेम जावन तो उरला. भायर पडला कोंट्री वर्कर. आमचो प्रसाद ट्राफिकान अडकला आनी गोविंद शिरोडा गेला तो ट्राफिक ऑन द वे शिरोडे सगळे बरोबर आसा. I expect him to win with more than 20. Congress has contacted you for the support for the speaker. No, Congress has contested me for other things, not for this. And I am not available. I have announced through your media, and I have told them privately also that we are part of the NDA. We are not changing our stance. भाजपाकडेन बहुमत आसा आनी केंद्रांतय परत भाजपाचेच सरकार आयला म्हणून काँग्रेस फाटी सरिल्ली ना. आपल्या भोवतेक सगळ्याच आमदारांक आनी निरीक्षक डॉक्टर चेल्ला कुमाराक घेवन काँग्रेसीन आपलो म्हालगडो आमदार प्रतापसिंग राणेचो फॉर्म सभापती पदा खातीर भरलो. आपणाक तीनय अपक्ष आमदारांचो तेंको मेळटलो अशी आस्त ताका आसा. My party is with me. I hope the independents and others will be with me. This is a democratic election. Canvassing is always there, but we are always meet. I would request all my MLAs and all my well-wishers. Congress party wants to send a clear message across the state that party has taken this election very seriously. आणि म्हणून प्रतापसिंग राण्यासारखो मनीस स्पिकराच्या इलेक्शनाक उबो रावता. इटसेल्फ इज अ मेसेज अक्रॉस द स्टेट. हालींच जाल्ल्या पोटवेंचणुकांनी भाजपाक 3 जाल्यार काँग्रेसीक फकत 1 सीट मेळ्ळो. तरीकय भाजपाची बाजू अजून पुरायपणान भक्कम ना. सध्या विधानसभेत परिस्थिती आसा ती अशी. सत्ताधारी युती सरकारा कडेन आसात भाजपाचे 17, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी अपक्ष 3 मेळून 23. दुसरे वटेन विरोधात आसात ते काँग्रेसीचे 15, मगोचो 1 आनी राष्ट्रवादीचो 1 म्हटल्यार वट्ट 17. प्रतापसिंग राणे म्हणटा आपणाक 3 अपक्षांचो तेंको मेळपाक शकता. समजा खऱ्यांनीच मेळ्ळो जाल्यार कितें जातलें? सभापती म्हणून उपसभापती मायकल लोबो वयर बशिल्लो आसतलो. म्हटल्यार भाजपाचे जातले 16 आनी 3 जाण गोवा फॉरवर्डाचे म्हणल्यार फकत 19. आनी राण्या वटेन काँग्रेसीचे 15, मगोचो 1, राष्ट्रवादीचो 1 आनी अपक्ष 3 वट्ट 20 म्हणल्यार राणे जिखता. हें अशें जावप बरेंच कठीण आसा. पूण राजकारणांत कांयच सांगपाक जायना. तातूंत राणेन फॉर्म भरिल्ल्यान सगळेच आबूज जाल्यात. युती सरकारात आशिल्लो ताचो मंत्री आशिल्लो पूत
विश्वजितानय ताका फोन केलो. राणे प्रेसा कडेन उलोवन भायर सरतालो तेन्नाच. पळयात तेन्ना कितें जालें तें. Will you also convince your son to vote for you, Vishad Rane? He is one of the opposition members. So I would request all the opposition members to vote for me. Hello? Yes, I have filled the form. विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सोन सड्यावेल्या कोयराकडे वचपाक लोकां सयत पत्रकारांक मनाय केल्या. सोमारा सुवातीची पळोवणी केल्या उपरांत पालिका संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी फतवो काडला. शेगीत 8 दीस जाले सोनसड्यावेली कोयराची सारी धुंगत आसा. कुडतरी पंचायत मंडळानूय सोनसड्यार येवपी कोयराचे ट्रक आडावन धरले. इतल्या बोवाळान उजो पालोवपी दळाच्या एका कर्मचाऱ्याची भलायकी दोंगराच्या वासान इबाडली. सोमारा मायणा कुडतरी पंचायतीन कोयराचे ट्रक परतून आडायले. कोयराचो साठो सील करचो, तातूंत कोयर उडोवपाक दिवचो न्हय अशें कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मागलां. फकत वेगळायिल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया करची, तो थंय सांठोवन दवरचो न्हय अशें सांगतनाच उजो पुरायन पालवलो ना जाल्यार रस्ते बंद करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. 1, 2, 3, 4 गाड्या मेळयल्यो आनी परती धाडल्यो आनी तांकां आमी तेंच सांगलां टील हो इश्यू काबार जाले शिवाय तुमी आमी गार्बेज घेवपा नाय म्हणून. आनी सेग्रिगेट जाल्ली हाडपा लायली तुमी तांकां. सेग्रिगेट म्हळ्यार चोवपाक गेल्यार तेंकां कांय सगळी मिक्स जाल्ली. ते सेग्रिगेट उडोवपाक कशें रेडी नाय. ते आण हिंग डाम कोताय, थिंग मेशिनरी चलना हिंग लोक वयताय. आतां तुमकां दिसता आतां तुका चोयता आयज तुका तुजो चोयलें 50 हिंग सगळी सेग्रिगेट करना सोड मारल्या गार्बेज. तेंगे प्लांट चालू जाल्यार कितलो तेंप जालो आनी तेन्ना ही हायट नासली, सकयल आहली. ही 2-3 वर्सां मारली तेणें. सगळी मिक्स आहा. सेग्रिगेट केलें जाय तूं हे भाशेन उच दिवूं लागपी न्ही. We don't want any more dump to be increased. We want the dump to be sealed completely. Once and for all, the dump is sealed means no more garbage will go. Segregated garbage will be coming to the site, and whatever segregated garbage has to be treated. Now, till such time they don't bring in garbage, we will not allow it to go up. And till such time they don't treat the segregated garbage on top, we will not allow the garbage to come up. So the issue is, the ball is in the court of the municipality. They have to segregate the garbage, and once they segregate the garbage, we will allow the plant to move. Now there were issues like, for example, 2-3 years now 2 years have passed for this government. पालिका संचालनालय आणि दक्षिणेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान कोयर साठ्याचे सुवातेर वचून पळोवणी केली. पूण पळोवणी केल्या उपरांत कोणूच मिडिया कडेन उलयलो ना. उपरांत ती सुवातेर वचपा सावन तांणी लोकां बरोबर मिडियाकय मनाय केली. हाका लागून लोक चाळवल्यात. पळयात. मिडियाक जावं सिटिजन्सांक वयर वचून दिना, कितें कशें पोजिशन आहा काय म्हण चॅक करपाक गेले जाल्यार. सो हे रॉंग जावन आसा. कित्याक बेसिकली आज हे इतलें जे एक्टिविटी हांगा चालू जाल्ले आसा, सिटिजन्स आनी मिडिया प्रेशरा लागून हे इतलें काम चालू जालां. मिडिया प्रेशर आनी सिटिजन प्रेशर सपोज नाशिल्लो जाल्यार हे टायमपास पूण अशेंच लांबत वयता आशिल्लें. सो जेन्ना मिडियाचो रोल कितें आसता, फॅक्च्युअल पोजिशन कितें आहा तें लोकां मुखार हाडपाक. आनी मिडियाकूच सपोज दिना, ओके कन्सिडर करपाक शकता सिटिजन्सीक वचोन कितें इंज्युअर्ड जावपाक शकता, तसलें कितें रिस्क आसा जाल्यार कोणा हाडयता बरें आहा. पूण मिडिया शूड हॅव द एक्सेस so that they can tell the people, Baba, what is the position as on today. 8 दीस जाले उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी रात दीस थंय काम करतात. ताचो परिणाम एका ड्रायव्हराचेर जालो. भलायकी इबाडिल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत भरती करचो पडलो. श्वास घेवपाक ताका त्रास जावंक लागलो. संडे एकलो ड्रायव्हर ऑपरेटर संदेश नायक म्हणून 8 वरांचे ताका ब्रिथिंगा मातशे प्रॉब्लेम जाले. म्हाका ब्रिथिंगा प्रॉब्लेम जायत हा. ब्रिथींग आनी हेडेक हें चालू आहा. तरी आसतना आमकां इनचार्ज म्हणून ते आमी काम करीत आसता. तरी आसतना हांव काल गेल्लो. ओके आनीक ताका एडमीट केल्लो. काल एडमीट करून इवनिंग म्हळ्यार ताका डिस्चार्ज दिला. ओके आतां ताका आनी 6 दीस रेस्ट दिल्ली आहा ड्रायव्हर ऑपरेटर बिकॉज ऑफ द स्मोक. आमकां ब्रिथींग एपरेटस सेट आहाय. थोडे यूज केली कित्याक ताका टायम आसता. 35 to 40 मिनिट्स आसता. सगळे वगत ते पोतपोतून भरूंक येता. भरपाकूय ताका टायम लागता भरपूर. म्हळ्यार तरी आसतना आमकां पणजे डायरेक्टरान सगळीं कॅनिस्टर मास्क सप्लाय केल्ली आहाय.
पणजेसान कॅनिस्टर मार सकले आनी सगळ्यां लागीं इवन द रिक्रुट्स इवन दे स्मोक मास्क दिल्ली आहाय ती सगळी यूज करता. ओके, ताका लागून मातशें हें जावन आहा थोडें, नाजाल्यार सगळे जाम पडपाचें. सोनसड्यावेल्यान संदीप तुयेंकार आणि सचिवालयांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराता सयत पणजेचो महापौर उदय मडकयकार आनी माजी महापौर यतीन पारेखाक सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कॅसिनो बोवाळा वेळार विनयभंग आनी धक्काबुक्की केली अशी कागाळ एके बायलेन तांचेर पणजे पुलिशेंत केल्ली. तशेंच बाबुशान सांत चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याची केस ह्याच न्यायालयान सोमारा सुनावणेक आयली. छळ आणि हल्लो केल्ल्याचो आरोप करत कॅसिनो लॉबीतल्या मनशांनी आमदार बाबूश मोन्सेरात, महापौर उदय मडकयकार आणि यतीन पारेखाच्या विरोधात पुलिशेंत FIR दाखल केल्ली. कॅसिनो कडले फुटपाथीचेर केल्ले अतिक्रमण पयस करपाची मोहीम चालू आशिल्ली. त्यावेळार कॅसिनोवाले कर्मचारी, कॅसिनो समर्थक आणि आमदार महापौर हांचे मदीं वादावादी जाली. दोन्ही वटेनच्यान पुलिशेंत कागाळी गेल्ल्यो. I appeared today for him in this anticipatory bail. The court has granted anticipatory bail for all three. That is Mr. Monsurat, Mr. Madkekar and Mr. Yatin Parikh. Point we brought his notice. In fact, we placed those documents also on record that a councillor of the corporation has filed a counter complaint against all those persons who had obstructed in carrying out these public functions of the corporation. See, encroachment on a footpath, there are judgments of the Supreme Court, of the High Court. There are directions that such encroachment should not be permitted and allowed to continue. Whether the corporation was right or wrong in removing it is a different issue. They have removed it, you have obstructed it. There is obstruction in public duties. So to that effect, a complaint has been filed, FIR also is registered. आपल्याचेर फायल केल्ले चार्जशिटीक आव्हान दिवचो ना, पूण प्रकरण वेगळेच निकालात काडचें हे खातीर उच्च न्यायालयात वतलो अशें बाबूश म्हणटा. As far as this case is concerned, we had asked for basically dropping of some charges. We had filed before. We had filed this thing before charge. Okay, what do you call that? Framing of the charges. So now we will go. We have got to go through the procedure of facing a trial. Saying that we will move the High Court basically to expedite the matter. So we will be working on that because I want basically this case should get over at its earliest. So because there is because there is a clear thing from the thing itself now. The Supreme Court there was a judgment, I think. Yes. As far as the thing is concerned, especially politicians are concerned, where serious charges have been framed, that trial should be within 6 months' time. So we will basically go to find out that order. This order was actually on expected lines, as my lawyer had personally told me. Looking at other circumstances. Now I cannot name you the circumstances right. So you should understand that who basically pronounces the order. So looking at that, it was not, it was in expected. No, it was in expected lines. Reason I am not going to challenge because see, we have challenged that order as far before framing of charges regarding the police station. Now the thing is hanging in the High Court for almost now 4 years. That at least I believe by now that matter would have got over. Yes. So only only Maya was the accused there, and there were other some 100 other accused. So all those people have got a stay. Only I had not applied in that. So now because of that, we are hanging for almost 4 years now. Because we are going to face the trial here, but we will basically go to the High Court to tell them to expedite the matter. So I wanted basically to finish. Even if it goes on daily basis, it's fine with me. I am innocent from day one. I've been telling now. What I see now is someone accuses you of some. Now see that day only incident took place. You have seen everyone has basically seen how the incident took place. So if such incidents take place, then what can you do about it? You got to face the law, no? For that case itself, I had to ask for anticipatory bail. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिका नगराध्यक्षा वयल्या अविश्वास थारावाक अजून पूर्णविराम गावूंक ना. सध्या नगराध्यक्ष कृतेश गांवकाराचेर परतून एकदां अविश्वास थाराव दाखल केला. थारावाचेर 13 नगरसेवकांनी सयो केल्यात. अजापाची गजाल म्हळ्यार कृतेश गांवकार भाजपाचो, तशेंच अविश्वास थाराव दाखल करपी दीपक नायकूय भाजपाचोच.
आता तांचेच भितर कोफुसांव जाल्ल्यान अविश्वास ही लोकसेवे खातीरची लढाय काय राजकीय मानापमानाचो संघर्ष असो प्रश्न उपरासला. पालिका संचालनालयाक धाडिल्ल्या अविश्वास थारावाच्या पत्रांत आदलो नगराध्यक्ष दीपक नायका सयत नंदादीप राऊत, यतीन कामुर्लेकार, निलेश नावेलकार हांच्यो सयो आसात. हेर नगरसेवकांक विश्वासात घेनासतना कामां करता, अधिकाराचो दुरुपयोग करता अशीं कारणां दिल्यात. क्रितेश आतां भाजपात आयला. तो आपल्याच मनशांची कामां करिना. सिन्सियर कार्यकर्तोच नगराध्यक्ष जावंक जाय अशें दीपकाचें म्हणणें. पळयात. CP निकतोच BJP येयल्लो. हांव म्हणना की तो आमचे पार्टीन BJP पार्टीन येयल्लो CP. चेअरपर्सन हो पयलीं NCPचो आसलेलो, NCP कॅन्डिडेट आसलेलो, आनी तो BJP येयल्लो. पूण आमी खंय तरी सिनियर मोस्ट BJPन आसलेले आनी गेले एक वरास आमी ऑपोजिशन म्हणून ट्रीट केलेले. आमच्या वांगडा एक काम ना, तूं रिकॉर्ड पळोवंक शकता. जेन्नासून हांवें रिजायन दिल्लें चेअरपर्सन म्हणून तेन्नासून आयज पासून म्हाका एक लेबर घालूंक ना. अशें कित्याक करपाक जाय? म्हाका कांय दिसना, पण म्हाका दिसता की सिन्सियर कोण BJPचो कार्यकर्तो तो चेअरीर बसपाक जाय. पालिका मंडळाची सोमारा खाशेली बसका जाली. बसकेत पावसा आदल्या कामांच्या नियोजनाचेर चर्चा जाली. दरेका वॉर्डात 500 गटर स्लॅब दितले. तशेंच पालिका वाठारांतल्यो बांयो नितळ करतले. 75 ते 80% कामां जाल्यांत, कांय उरल्यात ती वेगान पुराय करतले अशें नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान सांगलें. दीपक नायकय कांय वादग्रस्त मुद्द्यांचेर उलयलो. पळयात. जाल्यार आमचे ऑलमोस्ट 75 to 80% काम जाल्लें आसा सगळ्या वार्डांनी प्री मॉन्सुनाचे. आतां अरावंड 20-25% उरला ते. आतां तांकां हांवें कावन्सिलराक सांगलां की तुमी मातशें मॉनिटर करात आनी करून घेयात म्हणून. भितर एक पॉयंट असो आसलेलो की हार्नस केस डायरेक्टली कशें घेवंक शकता. सो आमी इतलेंच मागलां की हार्नस केसी गावपाचे, हार्नस केसीक आमकां तेजेर डिटेल रिपोर्ट दिवपाचो आनी खरो एक्चुअल कोण बेनिफिशियर आहा ताकाच ती हार्नस केसीचो हें मेळपाक जाय. अशें न्हू की प्रायोरिटी काडून आपल्या मनशाक प्रायोरिटायज करपाक जायना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाली. थळावे टॅक्सीवाले आणि गोवा मायल्स ॲप्स टॅक्सीवाल्या मदलें गेर्र बरेंच वाडलां. कोलवेचे टॅक्सीवाले तर म्हणटात गोवा मायल्स ॲप्साच्यो टॅक्सी आमच्या वाठारांत पार्क करपाक दिवचेच ना. आपले भुमिकेक बळकटी दिवपाक सोमारा तांणी एका दिसाचो बंद पाळ्ळो. सांजवेळार भौशीक बसका घेतली. गोवा मायल्स ॲप्स टॅक्सीवाल्यांक बॅच आनी 15 वर्सांचो राबित्याचो दाखलो सक्तीचो करचो अश्यो 2 मागण्यो तांणी सरकारा कडेन केल्यात. थळावे टॅक्सीवाले आणि गोवा मायल्स ॲप्स टॅक्सीवाल्या मदीं चलिल्लो वाद वाडतच आसा. कोलवा रेसिडेन्सीत गोवा मायल्स ॲप्स टॅक्सीवाल्यांनी आपल्यो टॅक्सी पार्क करपाक सुरवात केली तेन्नाच्यान हो वाद सुरू जालो. तिडकल्ल्या थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी तांचे टॅक्सीचेर गुणे शेवटिले. पूण त्या उपरांत आमी झगडत बसचे परस हातांत हात घालून वेवसाय करुया अशें आवाहन गोवा मायल्सवाल्यांनी थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक केलें. पूण थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी तांचे विरोधांत सोमारा बंद पाळ्ळो. तांची टॅक्सी सेवा फकत मडगांव पुरती आसची, तांणी कोलव्या टॅक्सी पार्क करच्यो न्हय अशी तांची मागणी आशिल्ली. हांवें आयज सीएमा सांगलां जोरी तोरी तुमी GTDC हे सगळें कितें आहा आमची थोडी हॉटेल ओले ती थोडी इकली तेणी पायपलायन इकून काबार केली. तेंको तरी तुमी तरी तेंकां तरी हे म्हणटा कोण गोवा मायल म्हणटा तांकां तरी तुमी तरी स्टँड दिताय जाल्यार म्हळें हें हांव मानून घेवपाक तयार ना. जाल्यार म्हळें हांव गोंयानू गोंयची लोकां हाडून म्हळें गोंया बंद करतलो. तो बॅच फुडें आसलो तो आमच्या गोंयकारां दिन आमगे रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिवन बॅच दिताले. सो तो बॅची तेमकां उडयलो आनी बायल्यां कोण आनी गोवा मायल्स टॅक्सी हें दिलें. सो म्हाका तो बॅच स्टार्ट करतो पोतो आनी आमच्या गोंयकारांक हें मेळटलें. डॉमिसायल रूल आसता तो 15 years तोय इम्प्लिमेंट करपाक जाय. टोटल आहा पूण कितें जालां हें न्हू सारकें ना. गोवा मायल्स जालें तेमी हिंगा हे आमगे टॅक्सी भाव जाय वर्स जाली हिंगा आसल्याक आनी ते हिंगेल जाल्यार हिंगेन रावप म्हळ्यार तेंगे रोंग. तेम मडगांव रावन हिंगेल जाल्यार तेंपू आनी ट्रीप येता तोणा. पूण हिंगेन रावन भाडे वयले जाल्यार ते कितें करतले हितू तेंपू आहाय ते. तेका लागून म्हाका दिसता हें सपोर्ट आमी करपा जायो. चर्चिल आलेमावन घेतिल्ले आक्रमक भुमिकेचें थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी समर्थन केलां. इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन आनी म्हाका दिसता तेका रिस्पेक्ट आमी दिवपा जायो. बेश्टे एलिगेशन घालून फायट ना. कोलवेची परिस्थिती नियंत्रणात आयिल्ल्याचें कोलवेचो पुलीस निरीक्षक विल्सन डिसोजान सांगलें. सद्याक हिंगा कोलवा रेजिडेन्सी सरावंडींग हे टॅक्सी लोकल टॅक्सीवाल्यांनी शॉपां बंद दवरलेलीं आहा म्हणजे ताका रिक्वेस्ट करून आनी बंद आहा आनी ते हिंगा रावलेले आहा. पूण सिट्युएशन पिसफूल आनी अंडर कंट्रोल. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.
भारतीय राज्य घटनेतलें सेक्युलर उतर काडून त्या जाग्यार स्पिरिच्युअल हें उतर घालचें, भारत हिंदू राष्ट्र म्हूण घोशीत करचें, तशेंच भारतांतल्या देवळावयलें सरकारी नियंत्रण काडून उडोवचें. रामनाथी जाल्ल्या 8व्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात हे थाराव मानून घेतल्यात. हिंदू जनजागृती समितीन पत्रकार परिशदेंतल्यान हें जाहीर केलां. हिंदू जनजागृती समितीन हालींच रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन घेतिल्लें. तातूंत संवसारभरच्यान हिंदू प्रतिनिधी आयिल्ले. अधिवेशनात घेतिल्ले थारायिल्ल्या कार्यावळींचो नियाळ हिंदू जनजागृती समितीच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिशदेंत घेतलो. श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकाचेर घाल्ली गोंय प्रवेश बंदी फाटी घेवची असोय थाराव अधिवेशनात पास जाल्ल्याचे तांणी सांगले. अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं. इसमें से दो मुख्य प्रस्ताव मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दृष्टिकोण से सभी संगठनों ने प्रयास करने के दृष्टिकोण से मतलब प्रयास तय किए हैं, तथा हमारे जो संविधान में असंवैधानिक रीति से जो सेक्युलर शब्द डाला गया है उसे निकाल करके वहाँ पर स्पिरिचुअल शब्द डाला जाए, जो वास्तविकता में भारत की आत्मा है. सदैवता से भारत आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है. नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दृष्टिकोण से इस अधिवेशन ने पूरी तरह से समर्थन दिया है. इसमें अंतिमतः जो गोवा में श्रीराम सेना के अध्यक्ष जो है प्रमोद मुतालिक जी, तो आज हमारे संविधान में हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्भोकता से जाने का, प्रवास करने का, वहाँ पर अपना विषय रखने का पूर्णतः स्वतंत्रता है. लेकिन ये संवैधानिक स्वतंत्रता होते हुए भी उन्हें गोवा राज्य में जो प्रवेश बंदी का एक संविधान विरोधी कदम उठाया गया है, तो उसका निषेध इस अधिवेशन में किया गया है. मगर गजनवी जिस तरह से मंदिर लूट रहा है, उस तरह से सेकुलरिज्म के आड़ में अगर सरकार मंदिरों का खजाना लूटती है तो ये बहुसंख्य हिंदुओं पर बड़ा अन्याय है, ऐसे लगता है. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कॅसिनो हटाव मोहिमे पासून राजकारण्यांनी पयस रावचे. कॅसिनो प्रकरणात पणजेचो आमदार आनी महापौरान हस्तक्षेप करून मूळ प्रकरण लोकां पासून पयस व्हेलां. रायझिंग गोवन्सान आरोप केला. कॅसिनो हटाव ही मोहीम राजकी न्हय तर सामाजीक जावची. तशेंच मांडवींतले कॅसिनो पेडण्या व्हरपाकूय विरोध करतले अशें संघटनेन मुखार सांगलें. From River Mandavi cannot be a political movement. कित्याक पॉलिटिशियनांची ओवरऑल क्रेडिबिलिटी सगळी काबार जाल्ली आसा. म्हणजे तो खंयचोय पॉलिटिशियन नेतृत्व करतना तिसऱ्या MLAक समजा हफ्तो मेळटा जाल्यार तो आपल्या वटेन तो हफ्तो हाडूंक सोदता काय कितें अशा प्रकारचें एक मातशें अंडरस्टँडींग जें आसा तें सगळ्या लोकां मदीं पसरलां. तो सामाजीक संस्थांनीच, सोशल इन्स्टिट्यूशन्स, सोशल ऑर्गनायझेशन्स हांच्यांनी एकठांय येवन ताजो व्यवस्थीत अवेकनिंग गोंयभर करून, कारण हो पणजेचोच प्रश्न ना. म्हणजे पयर मुख्यमंत्री जे आसात गोंयचे, तांच्यांनी एक सांगलें की कझिनो पॉलिसी आनी गेमींग झोन डिसायड जातकूच आपूण तांकां ऑफशोर कझिनो जे आसात तांकां थंय शिफ्ट करतलो म्हणून, आनी तातूंत तांच्यांनी पेडणे तालुका जो आसा थंय आपूण शिफ्ट करतलो म्हणून सांगलां. ताजो प्रचंड जनक्षोभ जो आसा तो तयार जावपाक लागला पेडण्यान. ताजो वक्तव्याचो निशेध पेडणेकारांच्या वतीन आनी पेडणेकारांच्या लढ्यान आमी समजा हें करपाचो प्रयत्न केलो गोवा सरकारान, जाल्यार आमी पूर्णपणे पेडणेकार आमचे बांदव जे आसा तांचे बरोबर आसतले. काल जे मल्लीनाथी 4 हें केली म्हणजे मुक्ताफळां जी तोडली सगळ्यांनी, ते श्रेया दारगळकर म्हणून एक महिला की 70% लोक हांगा गोंयकार कामाक आसात आनी अशा प्रकारचें हें बी. सो आमी डेटा मागिल्लो RTI केल्ली, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री. तातूंत तुमी आमकां रेशियो दिया, नॉन गोवन्स कितले आसात, गोवन्स कितले आसात, फॉरेनर्स कितले आसात. ताजो रिप्लायूय आमचे कडेन आसा. तातूंत तांच्यांनी सांगलां की हो डेटा आमी तुमकां दिवंक शकना कारण हो डेटा आमचे कडेन उपलब्ध ना. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.